सोडचेना रे सोडचेना सोडचेना रे सोडचेना कायम करा कायम करा कायम करा कायम करा काँग्रेस संघाचा काँग्रेस संघाचा हो आमी ही ऑलरेडी हो मेमोरंडम लेटर आसा ते आमी सीएमांक केला आणि सगळे हांगा चीफ सेक्रेटरी आसा डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन आनी कन्सर्न सगळे ऑथॉरिटींक आमी केल्ले आसा स्कुलांकूय केल्ले आसा जो पर्यंत आमचे डिमांड फुलफील जायना ते सुद्दां कायदेशीर लिगली आमकां जो सर्क्युलर आसा तो प्रत्येक स्कुलांनी वचूंक जाय आनी जो डिमांड आसा आमचो पगाराचो स्पेशली 20,000 ड्रायव्हरांचो 14,500 एटेंडंटाचो जो रास्त आसा ह्या म्हारगायेच्या दिसा आनी आमी इनडेफिनेट स्ट्रायक म्हटलेलो आसा तो इनडेफिनेट स्ट्रायक आमचो चालूच उरतलो फाल्यांच्यान असेंब्ली सुरू जाता आमी प्रत्येक आमदार विजय सरदेसाय आसा कार्लोस फेरेर आसा जावं ओपोजिशन लिडर आसा बा वेंझी आसा आपाचो सगळ्यांक आमी आमचे मेमोरंडम आमी दिल्ले आसा आनी तांणी आमकां आश्वासन दिला की हो इश्यू ते असेंब्लीन रेज करतले आनी आतां आमचो सगळो भार आमी सीएमाकूय रिक्वेस्ट करता की तुवें जे हे डिसिजन घेतला काल आतां रातचें तें डिसिजन तूं व्यवस्थीत परत एकदा विचार कर आणि तुम्ही जे आमकां मार्चान सांगलेले त्या प्रमाणे आमचो जो पगार आसा तो व्यवस्थित कर बाकीच्यो ज्यो आमकां डिमांड्स आसा ते आमचे व्यवस्थित मागण्यो पूर्ण जायसर आमी हांगातली हालपाची ना म्हणजे आमचे सकाळचो आमचो स्ट्रायक सकाळ ते सांज पर्यंत हांगा 5 पर्यंत आमचो स्ट्रायक चालू आसतलो डेली आमचे भुरगे येतले आनी तो पर्यंत जी बालराज सेवा आसा ती बंद आसतली सगळ्या स्कुलांतली आनी कोणीच हांव आनी एक रिक्वेस्ट करता मॅनेजमेंटाक आणि पेरंट टीचर असोसिएशन तुमचे आम्ही कॉपरेशन मागलेलेच आसा कायंडली तुम्ही तांकां फोर्स करू नाका मातशी म्हाजी काळजांतल्यान तुमकां विनंती आसा की तुम्ही तांकां म्हणजे भंय घालू नाकात की तुम्ही जर स्ट्रायकाक गेले जाल्यार तुमकां नोकरे वयल्यान काडून उडयतले अदरवायज हांव मॅनेजमेंटाक सांगूंक सोदता अदरवायज तुम्ही तांकां आतां थोड्या भुरग्यांक आमचे अशें काडून उडयलेच आसा एवरी इयर तुम्ही ते करताच ते करता आसतना मातशें चिंतात त्यांच्या पोटा पाणयाचे कितें जातले त्यांच्या भुरग्याची त्यांच्या फॅमिलीची अवस्था कितें जातली हो तुम्ही जे डिसिजन घेता सिन्सियर जेन्ना भुरगो काम करता आतां कितें जर हांवें सदांच सांगलां एज अ युनियन लिडर म्हणून कितें जर तेंचे समज ते मस्ती करता ऑन ड्युटी कितें प्रॉब्लेम आसा म्हाका सांगात हांव पळयतां म्हाज्या भुरग्यांक हांव पळयतां आनी म्हाका म्हाज्या भुरग्यांचेर पूर्ण गॅरंटी आसा इतले सिन्सियरली जे काम करता आज पर्यंत आपल्या जीवाची पावसा पाण्याची कसलीच पर्वा न करता सकाळी उठून आपली ड्युटी करतात सांजपर्यंत घरा वयतात जेवतात थोड्या आनी 6 आनी 5 घरा पावून जेवता हे जी परिस्थिती आसा ती सीएम सर मातशे पळयात खऱ्यांनीच तेजेर सारको सिन्सियरली विचार करात हे कसो आनी हे व्हडल्यांनी हो इश्यू सॉल्व करपाक कितें व्हडली हे नाका रॉकेट सायन्स तुमकां शिकपाची गरज ना व्हडले इकॉनॉमिस्ट काडपाची गरज ना हो सादो प्रश्न आसा हो सादो प्रश्न सोडयात इतली मागणी आसा ते पूर्ण करात तांकां जर सांगलेलें आसा खंय तुमी स्ट्रायकाक गेले जाल्यार तुमचो पगार कट जातलो हांव मॅनेजमेंटाक तेंच सांगता परत एकदा तुम्ही ह्या गोष्टी कडेन पळय एक सांगता मॅनेजमेंट जरी तुमच्या कडल्यान पयशे येयले जाल्यार तुम्ही तुमच्या बॉल्सांतले पयशे तांकां दिनात ते सरकाराचो पयसो आसा तुम्ही तुमच्या बॉल्सांतले काडून तुमकां एवरी मंथ तुमकां दिवचे पडना सरकार फंड दिता तितूंतले ते पगार तुम्ही तांकां दिता सो आज तुम्ही जर म्हणटा त्यांचा पगार कट आता तुम्ही आता प्रत्येक स्कुलाच्या मॅनेजमेंट हांव एकूच सांगूंक सोदता आमी आता इतले ते बोगी रावले 500 काडले तुम्ही जाय तशें आता युनियन म्हणून कशें आसता पळयात आमी एक सेन्सिबल म्हणजे आमी एक डिसेन्सी दवरून आमी सगळे आज पर्यंत काम केलां आता जर तुमकां जर तुम्ही जर तेम करता तुम्ही जर हेंकां जाय तशें बॉन्डेड लेबर कशें वापरतले जाल्यार तुमकां कशी उत्तरां दिवपाचे तें आमकांय खबर आसा अशें समजू नाका मॅनेजमेंट की तुमकां सरकारान पावर दिला म्हणजे तुम्ही जाय ते करतले आज आमी प्रत्येक स्कुलान जर एका भुरग्याक कोणाचो पगार उरलो कोणाक काडून उडयल्या सगळे आमचे युनियन आसा ते त्या स्कुलान येवन आमी धरणां करतले आनी जो पर्यंत त्या भुरग्याक तुम्ही घेना तो पर्यंत आमी सोडून वचपाना ही युनिटी आता आमकां दाखोवचीच पडटली आनी हे आमच्या भुरग्याक आज आमकां हे करचो पडटा सरकारान इतलेच रिक्वेस्ट करता की ही पाडी तुम्ही आनी आमचेर हाडू नाका पयलींच तुम्ही तांकां पगार आज कशे येयल्या ते हांव नको देवाक खबर आसात आज बॉल्सान त्यांच्या पयशे ना इतल्या सांग्या वयल्यान पेडणेच्यान काणकोणच्यान खंयच्या खाचींतल्यान हे कशे भुरगे आयले हांगा ते हांव नकळो 2 महिने जाले आज तांकां फाटली सॅलरी ना कितल्या जाणांक फाटले 5 महिन्याची सॅलरी ना हे कितें चल्लां
आणि इतले असं परत परत तुमकां येवन सांगून सुद्धा तुम्ही फकाणां करूंक बसले हांगा जाल्यार तुमची कितें फकाणां करपाचें आनी तुमकां कितें करपाचें तें आमकां खबर आसा. तुम्ही अशें समजू नाकात. फाल्यां सकाळी पुलीस फोर्स घालतले, तुमकां दाणे मारून धांवडून घालतले. तुम्ही गोंयचे जे बिहार करून सोडला पळय, युपी बिहार, ते खंय तरी आज लोक भायर येवन तुमकां कितें आसा ते गोंयकार म्हणजे कितें ते दाखयतले.